E Gesù ci acclamano, dal piano pure sopra, mi smetto bonito al cuore, ya mi seguo pito sorta, io la Bibbia gayon colu, mi sapete agir saya, la vorba piace doru. बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नावे आमेन. सर्वेस्पोत तुमचे सोबे असो. तुमच्या सोबे असो. मोगाल बहिणी बाबूनो आमच्या बावतेजमध्ये आमकां जेसून आपयल्यान आणि पाठवयल्यान कितें करूंक ताचे राज परगटूंक आयचे शुभ वर्तमान आमकां तेंच करूंक आमंत्रण करता. तर ह्याच मिसांत वाडो घेता आसतना हेच करूंक आमकां मागून घेवया. आणि पवित्रतेन वाडो घेता आसतना आमच्या पातकांची आमी दोग धरुया. देवाचे राज परगडचें काम आमचें जावन आसा, पूण कांय पावटी आमच्या जिवितांत पातका वरवीं आमी देवाचे राज विस्तारूंक विसरल्यांत आसतून सगळ्या पातकांची दोग धरून देवाचे आनी एकामेकाचे वखसाणे मागून सोगलीं बाराबर म्हणुया. हांव पातकी सोर्गोविदा देवा आनी तुमकां भावनानो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मोहान शेतून तोंडाक विचारून वायटा दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्योन सुदारणारे सगळ्या देवजनांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोरपद वेदात देव आमची काकलत करूंक आमची पातकां भोगसूंक आमकां सस्नाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. प्रार्थुया. आमी समीपेटात सोपून गेल्ल्या जुझे पेरेरा तेका बापान सस्नाचे सुख पाव केल्या प्रमाण आमी सांत मागुया. तेच भाशेन आमची मागणी आनी गरजो बापा मुखार आमी धरुया. आपणा पासून माग म्हणल्यार जी पिडेंत आसात दुयेंत आसात तांचो सगळ्याचे आमी समाधान करुया. मोगाल बापा पडलेलो संवसार तुज्या पुताच्या कालतेपणा वरवीं तुवें उबारलोय. पातकांच्या गुलामपणांतली तुवें आमकां सोडयल्यान तशेंच सास्तांचें सूख भोगूंक आमकां फावो कर. ही आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुताचे सुक्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे ताय आनी पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेतान राजवट चलयता सस्तांच्या सस्तांक. आमेन. उत्पत्तीच्या पुस्तकावेलें वाचप. इजिप्ताच्या देशांत दुकोळ पडलो तेन्ना लोक फाराव कडेन जेवूंक खावूंक मागूंक लागलो. पूण फारावान इजिप्तकारांक सांगलें, तुजेशी वचात आनी तो तुमकां सांगता तें करात. आखे पृथ्वीमेर दुकोळ पडलेलो. जुजेन आपले गुदांव उगडले आनी इजिप्ताच्या लोकांक ओरव दिलो. इजिप्त देशांत दुकोळ वाडलोन गेलो. आख्या संवसारांतले लोक जुजे कडलो ओरव विकतो घेवंक इजिप्ताक वेतालो.
कित्याक आख्खे पृथ्वीचेर मारेकार दुकोळ पडलोलो. कानाच्या देसांतूय दुकोळ पडलो देखून हेर लोकां बरोबर इस्रायलाचे पूत ओरो घेवंक आयले. आख्या देसान तुजे राजवट चलयतालो आनी तोच सगल्यांक ओरो विकतालो. जुजेचे भाव गेले आनी ताचे मुखार साश्टांगी पडून ताणें ताका नमस्कार केलो. तांकां पळयतच जुजेन तांकां वळखले आनी तांकां 3 दीस बोंद दवरले. तिसऱ्या दिसा जुजेन तांकां म्हणलें, हांव सांगता तें तुमी करात आनी तुमी जिवे उरतल्यात. कित्याक हांवूय देवाक भियेता तसलो मनीस. तुमी प्रमाणीक मनीस जाल्यार तुमचे मदल्या एकल्यान हांगा बोणकुणीत रावचें पडटलें. पूण हेरांनी ओरो घेवन दुकोळाक सापडलेल्या तुमच्या कुटुंबाक पावूंक वचूंक येता. पूण तुमच्या धाकट्या भावाक म्हजेशी तुमी हाडूंक जाय. हे भाशेन तुमची उतरां खरी म्हूण गमतलें आनी तुमी मरचे नात. आनी तांणी तशें केलें. तांणी एकामेकाक म्हणलें, आमच्या भावाक लागून आमी खरेंच गुन्यांवकार. आपली दया करात म्हूण तो आमचे लागीं मागतालो तेन्ना काळजान तो कितलो दुखेस्त जाल्लो तें आमी पळयलां. तरी आमी ताची काकलोत केली ना देखून आतां हें दूख आमचेर आयलां. आनी रुबेनान तांकां जबाब दिलो, भुरग्याक वायट करी नाकात म्हूण हांवें तुमकां सांगूंक नासलें. पूण तुमी आयकूंक ना देखून आतां ताच्या रोगताचो हिशोब आमी दिवचो पडलो. ते उलयले तें जुजेक समजलें पूण तांकां कळूंक ना. कित्याक तांचे मोदें समजून दिवपी कोण एकलो आसलो. जुजे तांचे सोरशिल्लो कडसरलो आनी रडलो आनी परतो येवन तांचे कडेन उलयलो. देवाचें उतर हें देवाचे बरोबर. आमचो जबाब जातलो. जसो तुजेर आमचो विश्वास सरस्परा तशी आमचेर देवूं तुजी प्रिती. सगळीं म्हणुया, जसो तुजेर आमचो विश्वास सरस्परा तशी आमचेर देवूं तुजी प्रिती. शितार वाजोवन तांकां दिन वासात. 10 तारांची किनोरी धरून तांकां सोत गितां गायात. ताच्या मनाक एक नवें गीत रचून गायात. सगळे तुमचे हिकमतीन स्तोत्रां गायोन आनी ताची वाखाणी करात. जबाब, जसो तुजेर आमचो विश्वास सरस्परा तशी आमचेर देवूं तुजी प्रिती. राष्ट्रांच्यो मांडण्यो सरस्पर फिस्कोटा येता. फौजांच्यो कल्पना तो निर्फोर करून सोडटा. पूण सरस्पराची मांडावळ सासनाची ताच्या काळजाचे ओतरेक संस्थेचे संस्थीक तोखतात. जबाब, जसो तुजेर आमचो विश्वास सरस्परा तशी आमचेर देवूं तुजी प्रिती. सरस्पराची कोण भक्ती करतात त्याच मायेमोगाचेर कोण विश्वास ठेवतात तसल्या मनशांचेर ताची नदर बसल्या. तोच तांकां मरणांतली सोडयतलो. तोच तांकां दुकोळाच्या काळार दानो दितलो. जबाब, जसो तुजेर आमचो विश्वास सरस्परा तशी आमचेर देवूं तुजी प्रिती. देवाचे राज लागीं पावला. जिवीत बदलात आनी शुभ वर्तमान मानून घेयात. Hallelujah, hallelujah.
सुरवेस्पो तुमचे सोवे आसूं. तुमच्याय सोवे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुमया. आपल्या 12 शिसांक आपोवन हाडून जेजून तांकां मेळ्या आत्म्याचेर अधिकार दिलो आनी मेळ्या आत्मे काडूंक आनी सगळ्या जिन्साचो पिडा रोग बरो करूंक तांकां पदवी दिली. 12 धर्मदूतांची नांवां ही: पयलो पेद्रो म्हणटा तो सिमाव आनी ताचो भाव आंद्रे, जेबेदेवाचो पूत जाकोब आनी ताचो भाव जुवांव, फिलीप आनी बार्तोलोम्यो, तोमास आनी दोळ वसुंदार माथ्यो, अल्फेवाचो पूत जाकोब आनी तादेव, उर्बेवोन सिमाव आनी ताचो घात घेतलो तो जुदास इस्कारियोत. ह्या 12 जाणांक जेजून असो उपदेश दिवन धाडलो: ओन भावार्थ्यांच्या गांवांनी वचूं नाकात आनी समारियाच्या नगरांत भितर सरूं नाकात, पूण अदीक करून इस्रायलाच्या गोरोण्याच्या सांडलोल्या मेंढऱ्या सोशी वचात आनी वचून स्वर्गीचे राज लागीं पावलां अशें परगट करात. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. वाकाणे तुका क्रिस्ता. Vieni Babano, we are instruments in the hands of God. आम्ही देवाच्या हातांत हातियारां ताची वावर फुडें व्हरूंक. बारीकसाणेन आमी जर पळयल्यार जेजून आपलो वावर ह्या संवसारान करता आसतना सुरवात ते शेवट पर्यंत साद्या मनशांक घेवन तो वावरता. ही डेज टू बी डिफरंट. दुसऱ्या परी जायना. दुसऱ्यांनी व्हड व्हड मनशांक वा दुसऱ्यांनी व्हडल्या व्हडल्या मनशांक आपणावंक जाताले आनी आपलो वावर फुडें व्हरूंक जातालो. आतां आमी पळयतात कंपनीन जर कोण एक बॉस आसा जाल्यार ही वॉन्ट्स द बेस्ट एम्प्लॉईज फॉर हीज कंपनी. आमी पळयतात आसुनी कोणूय एक बरो मनीस कंपनी एस्टाब्लीश करूंक सोदता, कसलोय वावर सुरू करूंक सोदता जाल्यार ही वील सिलेक्ट द फायनस्ट पीपल. बरे त्या मनशांक विचून काडटलो आनी हांव बरो वावर तोच वेळार सारकी पावतलो केन्ना हो लोक जे मनीस आसात ते ताच्या बराबर वावर करतले. पूण जेजू ते भाशेन करिना. जेजू कोणाक विचून काडटा? हारवी दुसरे सादे मनीस जे बेश्टे आसले तांकां विचून काडटा. ही डेज टू बी डिफरंट. आनी ह्या पासत ज्या मनशांक तो विचून काडटा हे मनीस ताचो वावर फुडें व्हरतात. प्रत्युशा विनी बाबून आमी बारीकसाणेन ह्या दर एकल्या मनशाचेर पळयल्यार ताचे शीस ते सगळे सादे आसतले. खारवी, थोडे दोळ वसुंदार, थोडे क्रांतिकारी, वेगवेगळे तरेचे मनीस. पूण सगळे जेन्ना बराबर वावुरले वो देवाचे राज विस्तारूंक पावुरले, आयज आमी पळयतात कोण भाशेन क्रिस्ती लोक वो क्रिस्ती धर्म आयज पोरसोळटा. आयज जेजू ह्याच शिसांक आपयना पूण आमकांय दर एकल्याक ह्या क्रिस्ती व्हडले फामिलींतले वांगड्यांक आमकां दर एकल्याक आपयता. प्रत्युशा भयण बाबूनो, जेजू सांगाता हे शीस आसलोले. थोडेच म्हयने वो थोडीच वर्सां ताचे सांगाता भोंवले आनी आयज जेजू तांकां म्हणटा वचात आनी शुभ वर्तमान परगटात. तेय दुबावले आसतले. कसलो वावर जेजू आमच्या हातान घालता काय? हे वावर आमी करूंक पावतले, आमकां सोंपेपणां पडटलीं वो आमकां आव्हानां येतलीं, ताचेर तांचें मन पडोंक ना काय? तांचेर तें मन पडलें पूण तरी पूण ह्या वावराक तांच्यांनी हान मारलो. आयज म्हाका आनी तुका तेच भाशेन देव एक इन्स्ट्रुमेंट जावंक आपयता. कसलें इन्स्ट्रुमेंट? देवाचें राज विस्तारतलें. आयज आमकां संवसार भर वचूंक गरज नाका पूण आसा थंयच आमी हें देवाचें राज विस्तारूंक जाता. प्रत्युशा भयणी बाबांनो, जेजूनय आमकां दर एकल्यांक आपयल्या. आमकां तो आकारता. आपयल्यान पयले सुवातेर आमच्या बावतिस्मा दिसमा ताणें आमकां आपयल्यात. आकारणी तो आमच्या दिसान दीस कोत्ता. देवाच्या उतरा वरवीं ह्या संस्कारा वरवीं तो आमची आकारणी कोत्ता आनी आमकां पाठयता. कितें जावं? ताचें दूत जावं. हो धर्म दूत जाल्ले भाशेन आमकांय दर एकल्याक तो आयज आमंत्रण कोत्ता. तुज्या आनी म्हज्या जिवितांत हे देवाचें हातियार जावंक तयार आसा काय? आयच्या पयल्या वाचपांत आमी पळयतात कोण भाशेन जुजे ह्या देवान ताका आपयलो आनी आपयलो म्हणटा आसतना ताच्या जिवितांत सगळें बरें वचूंक ना. ताचेच भाव ताचे घात घेतात आनी ताका इजिप्ताक विकतात. एके तरेन जी वाट सरळ आसलोली ती वांकडी जाता. पूण ह्या वांकडे वाटेन देव आपलो आदार दिवन ह्या जुजेक कोण भाशेन फामाद कोत्ता तो आमी पळयतात. प्रत्युशा भयणी बाबून आमच्या जिवितांत सगळें बरें वेतलेंशें ना. आमकांय आव्हानां येतलीं, आमकांय तुफानां येतलीं, पूण ह्या आव्हानां तुफानां मदें आमी देवाचें राज विस्तारची गरज. आयज
हेच उलो आमी आयकून घेवया आनी आमच्या जिवितान उदीक करून हे देवाचे राज विस्तारूंक हे राजाचे परगोटणार आमी जावंक आमकां दर एकल्याक आदाराने करपा ह्या मिसांत मागून घेवया. Tuhun karum, nilmon kasam, tuga buku, devani munchamode, sondan koruk shanti koru. Asa Jesus, tu és de lá. Purgatorio, asa Jesus, tu és de long purgatorio. मोशबा विनेनो मोशे आणि तुमच्या बलिदान सुरपुत पिता देव बापाक मानतात उसले जाव म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आणि मोहिमेक आमच्या आणि आपल्या पवित्र सभेच्या आदारात सर्वेस्पर मानून घेऊ. सर्वेस्पर आमच्या बाबा तुझ्या नावाच्या मानाक आमी भेटयता ते बोलये वरवीं आमची अंतस्करणां नितोल जावंक आनी स्वर्गींचे सुख जोडच्याक आमचे प्रयत्न दिसान दीस अदीक सुफळ कर. हे आमी मागता तुझ्या पुताचे सुचे नावी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सभे आसूं. तुमचे सभे आसूं. आमची काल जावं बारुया. आमी ते सर्वेस्पराक वाटता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. ते आमी करूंक फाव. सर्वेस्परा पवित्र बाबा सुरपोत बेदार आनी सासनाचे देवा सोरकालियान सोरता आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो निटीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुझ्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशा कुलाक तुवें रचली ताचे वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारक्याची केली. त्या खातीर सगळी रचना आनंदान करता तुजी सेवा. पृथ्वीर तुका वाकाणटा तारोन मेळ्ळोली तुजी परसा. स्वर्गार एका ताळ्यान तुका दिन वाचता तुज्या सोंता भक्तांची सभा. देखून सगळ्या देवदूता सांगाती संतोषान आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायताव. Torbarazzo sorves por tu. Torbarazzo sorves por tu. Sorgari sonsar bolla, tuja voi boba. Sorgari sonsar bolla, tuja voi boba. Un sorghi, ducato e soi. Sorbes borace navi, nieta cazoi. Sorbes borace navi, nieta cazoi. Un sorghi, ducato e soi. बापा खरोच पवित्र सगळ्या पवित्रपणाची सूट तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोस मरण सुसूंक पेक्षा आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही मोशी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच पुरी जेवण जातोच ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन बसलो ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसोळें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें बारोवतलें. हें मोशा उगडासाक करात.
भावार्थाचं गोड पोरगोटूया. Jesu आम्ही ओंडोक आता आणि एकाचे लेबी येता इतले फावटी तू वैभवाने आम्ही तुझे मरण पोरगोटा. बाबा जेसूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविता सोंड आनी सोडवणीची काल तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेसूची कूड आनी रगत शेवतले आमी समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रथमेचर विस्तारलोली तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोंवडी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान पडय. पुनर्जीवनपणाचो परवास धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टा गोतीन मेल्ले समेस्तांक तुजें पोरसोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरी देवाची माई सांगाती सांजू जाय ती सोपोती भाग्यवान धर्म दता सांजू सेवाज आनी सोरकाली तुका मानवल्यान सगळ्या भक्तां बराबर सास्तांच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपटान सोरपोत बिदार बापा सोरबंदोन आनी वैभव तुका सास्तांच्या सास्तांक. आमेन. आमच्या सोडबंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थना धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज्य आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तायल्यांक पडूंक नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडबंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो भाशेन अंतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुज्या पवित्र सोबेच्या बाबार्थाचेर दीस घाल आनी तुजे गोशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूच तिका एकपोटान सांबाळ जो जियेतान राजवट चलयता सस्तांच्या सस्तांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे चेडे संसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे चेडे संसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे चेडे संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. शेळीच्या शेवणाका पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, तुज्या एकाच स्वरान म्हाका वागयलें.
Suntus tuzo amplani, Mamo titi volaki, Kodai tushiti tugi, Tusunam kahat tuchi, Suntus tuzo amplani, Mamo titi volaki. Sukune Hiravi. प्रार्थूया बापा सध्या वाढत्या दैनानी तुवें आमकां बोललें सासणीच्या जिविताचें देणी आमकां सदांच मेळूं आनी आमी तुका निरंतरी वाखाणू या आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं Amen. सोर्बेस्पोत तुमचे येसोवें आसूं तुमचे सगळे आनी आसूं. सोर पदविदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्रात्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं Amen. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार. Tuja